राज्यातल्या 11 ग्रामपंचायतीच्या 15 प्रभागांनी शेनवारा 1 जुलयाक मतदान जालें। ह्या वेंचणुकांक 51 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात देंविल्ले। आयतारा म्हळ्यार 2 जुलयाक ह्या वेंचणुकेची मतमोजणी जातली। 3 जुलय मेरेन सोरो विक्रेचेर बंदी आसतली। राज्यांतल्या 175 पंचायतीच्यो वेंचणुको फाटीं 11 जूनाक जाल्यो। त्या वेळार पुनर्रचना आनी राखीवता प्रश्नावयल्यान कांय वॉर्डांचो विशय न्यायालयांत पाविल्लो। उपरांत 1 जुलयाक उरिल्ल्या प्रभागा खातीर वेंचणुको जातल्यो म्हूण निर्णय घेतिल्लो। त्या प्रमाण शेनवारा राज्यांत ह्या प्रभागा खातीर वेंचणुको जाल्यो। पेन्ना द फ्रांस आनी बेतकी खांडोळा वॉर्ड नंबर 2त, जाल्यार बस्तोडा अंजुण्या कायसू, मेर्शे अडवलपाल नुवें, चांद्रा कावरे कुडका बांबोळी ह्या दर पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1त वेंचणुको शेनवारा जाल्यो। ह्या पंचायतीच्या हेर कांय वॉर्डांनी फाटीं 11 जूनाक वेंचणुको जाल्ल्यो। ह्या वेंचणुकांचो निकाल आयतारा 2 जुलयाक लागतलो। संबंदीत पंचायतीच्या तालुका मामलेदारांनी आनी वेंचणुका खातीर निर्वाचन अधिकारी म्हूण काम सांबाळिल्लें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।